शिगमेक डिक्लेअर केले आतां पर्यंत मुरगांवान शिगमोत्सव जाता कितकी तरी वर्सां जाली। हांव सतत 10वे फावटी डिक्लेअर केलो, 9 वर्सां जालोलो पयलीं। 10व्या वर्सा नगराध्यक्ष नंददीप रावतान 2 चेअरमॅन डिक्लेअर केला। इतिहासीक जाला आयज कितें घडलां तें हांगासर। हांव चेअरपर्सनाचेर कसलोच आरोप घालना, ताका कोण तरी मिसगायड केला, तेणें हुशार जावपाचो आनी कमिटी आमी फुडल्या वक्तार म्हाकाय डिक्लेअर केला आनी सायनींग ऑथॉरिटी बीन ते चेअरमॅनाचे लुकआउट न्हू। सायनींग ऑथॉरिटी तूं कर, तूं कितके पयशे काड, तूं प्रोग्राम कर, ते कोण चेअरमॅन जातात तेंच्यांनी पळोवप। आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो जाता, हांव म्हणना ना लागल्यार बरो कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार गव्हर्मेंट करता, पूण अशें खंय तरी नाका जाल्ले इलिगॅलिटीज करनाका। एक्चुअली 2 अध्यक्ष नाका आसलेले, पूण 2 ग्रूप जाले, त्या कारणान म्हाका डिवायड करपाक जायना जालें। दोगूय एग्री जाले की सपोज कोड लागलो जाल्यार आमचो एक्स चेअरपर्सन आसपाक ना, आनी सपोज ना जाल्यार दिपक चेअरपर्सन आसतलो, म्हटल्यार चेअरमॅन जातलो शिगम्याचो, अशें म्हूण तेंच्या भितर जालें। म्हाका वास्कोकारां भितर फूट घालपाची नासली, ताका लागून हांवें 2 जाणांक निवड केलेलें आसा आनी आमी पॅनलूय काडलेलें आसा, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सगळे काडलेले आहा, वायस प्रेसिडेंट जायनासलेलें, अनअपोजूड पॅनल येतालें आनी हे फावटी खंय तरी कॉन्फ्लिक्ट जाला, ताका लागून हांवें कमिटी चेंज केल्या आनी अध्यक्ष खंय तरी हांव चेंज तोच दवरूंक सोदतालो, पूण तशें जावंक म्हाका मेळोंक ना, ताका लागून 2 अध्यक्ष घातलेले आसा आनी चार्ज दिपक घेतलो।